जेजून केल्लें तें पळोवन मारेशी आयिल्ल्या जिदेवांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर विस्वास दवरलो। पूण ताच्या भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवांशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें। म्हणटच पुरोम याज्ञिकां आनी फारिसेवांनी आपली सभा भरली। ताणें म्हणलें, हो मनीस जायत्यो कुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असो सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमच्या पर्देचो भस्म करतले। तांचे मदलो एकलो कियाफास नांवाचो त्या वर्साचो पुरोम याज्ञीक आसलो। ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांय समजनात। सगले राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पडचे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजनात। हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो पुरोम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पडचे पासत मरचो आसलो आनी नयस पडचे पासत, पूण देवाचें आयज पयस शिंपटलेल्या भुरग्यांक जमा करूंक एक करचे पासत त्या दिसाक तावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवचिताले। देखून जेजून जिदेवा मदीं उक्तेपणीन भोवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतान एफ्राईम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो। जिदेवाची पास्काची परब लागीं पावलोली। आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांनी तावन जेरुजालेम गेलो। ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरान एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना?